पावची आमी घाई करिना उत्तर तुका पडटात की आम आदमीची सरकार आमी लेट करपा नाका आशिल्लो जाता तितले बेगीन हे करपाचें आनी दुसरी म्हळ्यार लाडली लक्ष्मी जी आसा थंय आमी एक एस्टिमेट केल्लो की इतले अर्ज येतले ताच्याकी कमी अर्ज आयल्यात सो आमगे प्रोविजन इज इनफ लाडली लक्ष्मी वॉज नॉट इम्प्लिमेंटेड इन दॅट पर्टिक्युलर फॉर्म जी समज कमी फॉर्म आयिल्ली आणि बजेट वॉज अवेलेबल दे शूड हॅव सीन विथ द ग्रह आधार कुड हॅव बीन मूव्ड इन मायनिंगाच्या संदर्भात प्रॉब्लेम आयलो एप्लिकेशन जेन्ना आयली ग्रह आधार वॉज प्रोमोटेड इन द मायनिंग बेल्ट विथ ड्यू रिस्पेक्ट इट हॅज टू गो कित्याक आज तांकां थंय गरज आसा वचूनी पूण आमी आतां बार्देस धरली नाल्यार म्हजी परवरचो भाग धरलो द लेडीज हू आर स्टेईंग इन सबअर्बन एरिया दे फेल टू अंडरस्टँड तो म्हणटा आपणें एप्लिकेशन फॉर्म भरलें आपल्या स्कीम कित्याक मेळना सो आय हॅड गिवन अ सजेशन टू द गव्हर्मेंट की तुमी एका बरोबर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करा त्या लोकांक तूं सँक्शन लेटर आज दी 3 म्हयन्याचें मॉरिटोरियम दी 3 म्हयन्यांनी तांच्या अकाउंटाक ते 3,000 रुपया क्रेडीट जावनी यू मेक द बजेट अवेलेबल लेटर पूण आज तांकां एक स्टँडर्ड टू दी कित्याक एंड ऑफ द डे इट इज द पब्लीक एक्सचेकर लोकांचो पयसो प्रोविजन्स जर पयली बजेटांतली आर दे इनफ फॉर द एक्झिस्टिंग स्कीम ग्रह आधार आय थिंक दे नीड टू रिवाइज द होल स्कीम ग्रह आधारान कितें जाला आनी एक वीच वी हायड पूट लास्ट टायम ऑल्सो ग्रह आधारान जो मनीस पेन्शनर आसा ताका मंथ इयरली इनकम 3 लाखाच्या कमी आसा ताका ही स्कीम मेळटा म्हणजे 3 लाख प्लस हे 12,000 3,12,000 DSS एप्लिकंट जो आसा ताका 2,000 रुपया मेळटा सो त्या 2,000क ही ग्रह आधार आनी मेळना सो ही एंड्स अप गेटिंग ओनली 2,000 रुपीज इंटू 24,000 रुपीज wherein he does not get this additional 12,000 rupees. Why is this anomaly? तुका कितें दिसता तांकां हेय पयशे मेळपाक जाय मेळपाकूच जाय की तांकां खरी गरज ही तुवें दादल्या मनशाक ओवरलॅपिंग जावचें ना आय हॅव हॅड इन्स्टन्सीस इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर द लेडी कम्स विथ अ लेटर की ताका 1,000 रुपया जे वाडयले ते कॅन्सल करचे की 1,000 रुपया जे वाडल्या बायलेक दिवच्या पेक्षा ही इज युजींग इट इन अल्कोहॉल बारांनी बसूंक लागला म्हजे कडेन प्रत्यक्ष लेटर आयिल्ले आसा तूं म्हणटा की गव्हर्नमेंटाक कळोवचें तशें हे जर विषय आसत की तेणी 1,000 रुपया जो आसा पळय जर कळचो आसत जाल्यार तुवें गव्हर्नमेंटाक कळोवचें शेवटी सिनियर सिटीजनाचे पयशे आसा तू ती केस सिंगुलर घेऊ नका हांव सिंगुलर घेना दॅट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट पीपल ओनली इंटरेस्ट तुमकां परवडटलें जांकां DSS दितात ताजेर विचार करचो आधार दिवपाचो तुमकां परवडटा एट प्रेझेंट तरी गव्हर्नमेंटान जे डिसिजन्स घेतलेले आसा कारण एके स्किमीचो जेन्ना बेनिफीट घेता एका आधाराचे 2,000 केल्ले आसा त्याच मनशाक म्हणजे परत आमी ह्या गृहिणी आधाराचो दिवप म्हणजे हे खरें म्हटल्यार कशें आसा गोंयच्या सगळ्या जनतेक ह्या खंयच्या ना खंयच्या स्किमीचो फायदो जावचो तातूंतल्यान सुरू आसा तुमकां परवडटा रोहनान एक मुद्दो मांडला की हे जे जाणटी आसात तांकांय बी तातले जे बायलांक गृह आधार मेळपाक जाय परवडटा काय परवडना हाज्या पेक्षा गव्हर्नमेंटाची जी डिसिजन आसा की एके स्किमीचो फायदो जो आसा हे फॅमिलीन जो आसा एक जर DSSY घेता आसत जाल्यार त्याच फॅमिलीन म्हणजे सेम फॅमिली की ताका गृहिणी आधार घेवपाचो ना हे गव्हर्नमेंटाची डिसिजन आसा परवडना हो मागीरचो प्रश्न आसा तो खऱ्या दृश्टीन कसो पावता म्हजो विचारपाचो मुद्दो एकूच खऱ्या दृश्टीन कसो पावता जो मनशाक जो तुका 3 लाख मेळटालो ताका 12,000 एक्स्ट्रा मेळटा बरोबर जो जाणटो असता तो 2,000 रुपया मेळटा 24,000 मेळटा तातून ऑलरेडी ताजे मेडिसिनचा वता खर्च बरोबर आज गव्हर्नमेंटान 500 रुपया म्हणजे फक्त दादल्या मनशाक गरज आसा बायल मनशाक मेडिसिन लागना न्ही तू अशें वी हॅव टू लूक DSSY पेन्शन घेवपी सिनियर सिटीजना पैकी वुमन्सूय आहा न्ही DSS दादलो नाल्यार एकट्याक घेवंक मेळटा बरोबर जेन्ना हांव सिनियर सिटीजन आसा गोवा आनी बायल रावता आनी 2,000 रुपया एकट्याक मेळटा तातून घर चलोवंक शकता आज मनीस तू कितें म्हणटा हेच्या पयलीं माझे एकच म्हणणें आसा की हे सरकार येवच्या पयलीं घर चलतालें न्ही म्हणून हांव तुका म्हणटा हे गव्हर्नमेंटाचें जे परिवर्तन आयिल्लें आसा खऱ्या दृश्टीन गव्हर्नमेंटान हेल्प केला हे मान्य करपाक जाय मान्य करता हे मान्य करपाक जाय ही स्कीम दॅट्स नॉट इनफ आय एम सेइंग इट्स अ एक्सलंट स्कीम बट व्हॉट आय एम सेइंग असो न्ही की प्रत्येकाची फॅमिली चलोवपा खातीर सगळे जितके पयशे लागतात तितके गव्हर्नमेंटान दिवचे एक जो थॉट वचपाक जाय आशिल्लो एक स्कीम फॉर्म्युलेट करतना तो थॉट घालनासतना गडबडीन केला विचार करूं येता ताजेर स्कीम जेन्ना नेक्स्ट टायम रिवायज करतले तेन्ना ह्या गोष्टीचेर विचार करपाक जाता काय हरकत ना परवडटलें आतां त्या मुद्द्याचेर येता परवडचें ना कित्याक परत कित्या वेळेला कारण पयलींच तुमी सांगतात की ताजी प्रोविजन पयलींच तुमी डेफिसीट दाखयतात बजेटान ताजी प्रोविजन जी आसा ही नेक्स्ट बजेटान करची पडटली त्याच्या उपरांत ह्या वर्साक धरची न्ही
जाल्यार ह्यो सगळ्यो स्किमीचो जर विचार करीत जाल्यार प्रत्येक फॅमिलीन म्हाका दिसता 5 वर्सां खातीर कितलेशेच पयशे पावतले. हांव इमेजिनूय करून कॅल्क्युलेट करपाक बसतलो जाल्यार ते कितलेशेच पयशे म्हणजे हांव ते म्हणटा, हांव मान्य करता इतली वर्सां स्किमी चलताल्यो, ह्या गव्हर्नमेंटान डेफिनेटली वाडयल्यो, अभिनंदन केले. आणि त्याच बरोबर खरे लोकांपर्यंत पयशे पावतात. खंयची स्कीम लोकांकडे पावना ती म्हाका सांग तूं. तुजो मुद्दो आशिल्लो की सरकार बदलले, ब्युरोक्रेसी बदलली ना. 1 वर्सां भितर ही ब्युरोक्रेसी जाग्यार हाडपाक तुमकां अपयश आयलें? ना 100% ब्युरोक्रेसी कशें आसा, 100% बदल जावचे ना. बट आतां खंय तरी 70 to 80% ब्युरोक्रेसी परत एकदा कामाक लागलेले आसा. कशें आसा, हेका जेंका गंज जाल्ली पळय न्हू, ही गंज वचपाक जाय, तेज्या उपरांत गव्हर्नमेंट समज म्हाका मातूय पडना, देन देर इज अ लॉट ऑफ लेवल लायक वॉट ही सेड, ब्युरोक्रेसी सारकी ना. ही ब्युरोक्रेसी सारकी ना आणि गव्हर्नमेंट खऱ्या अर्थान पावोंक सोदता. मान्य आमदारान दाखोवनूय दिवपाक जाय ब्युरोक्रेसी खंय खंय सारकी ना पळय इन वीच डिपार्टमेंट. हांव मान्य करता, हांव म्हणटा 70 to 80%. 70 to 80% सारकी जाल्या. परत अति उत्साही फिगर न्ही. ना 70 to 80% ब्युरोक्रेसी जाग्यार आयली म्हणटा. जाग्यार आयला येवपाक लागलेली आसा, येवपाक लागलेली 80%. हांवें पळय जेन्ना मुद्दो मांडलो, म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणपाक लागलो, तुजे 30 केसी कितें आसा, 40 केसी आसा, आपल्या कडेन हाड, आपूण सॉल्व करता. क्वेश्चन इज नॉट मी टेकिंग माय 30 केसीस. तो मनीस त्या ऑफिसान गेल्यार द पीपल, आय डोंट एक्सपेक्ट द मिनिस्टर टू रन आफ्टर दोर केसीस, नॉर मी रनिंग आफ्टर. एज अ तुम्ही जी गव्हर्नमेंटान जी इम्प्लिमेंट मशिनरी आसा, वाय इज दॅट लॅप्सिंग? दे शूड ऑपरेट टू सी दॅट द स्कीम रिचीज द प्रॉपर पीपल बाय अ सेपरेट सेल देर और समबडी टू एक्सप्लेन एज अ PRO. हेच हांवें मागणी केली लास्ट टायमूय, आनी आतांय तेच म्हणटा, इम्प्लिमेंट खऱ्या हातून करतल्या अर्थान थंय एक मनीस दवरा हू वील आन्सर दीस क्वेरीज ऑफ. दुसरो मुद्दो जो आसा तो सदांच तुगेले तांचे आरोप करतात ते नॉन BJP MLA की हांची कसली स्कीम आयली की ती पयली प्रमोद सावंताक मेळटा आनी रोहन खंवट्याक मेळपाक 3 म्हयने वतात. गजाल खरी ना? रोहन खंवट्याक मातशी मेळटा, पूण तशा अर्थान विजय सरदेसायाक 3 म्हयने वतात एखादी आसत. हे मान्य कर, हे तूं मान्य करता की BJPच्या हाका पयली मेळटात. त्याच्या बरोबर रोहन खंवट्याकूय मेळटा ही मान्य केली त्याने. मातशी मेळटा म्हणटा, मातशी मेळटा म्हणल्यार ताजे फाटल्यान विजय सरदेसाय आसा. हे जे चलता हे परिवर्तन जालें तरी हातूंत परिवर्तन जावपा ना. काँग्रेस आसतना जॉब आशिल्ले ते काँग्रेसीचे हातूंत भितर भरताले, BJP आसतना तुमी जे आसा ते तुमच्या हातूंत भितर. ना आमी भरिना हे फाटी घेवपा जाय. आमी भरिना जॉब आसतना. तूं आयज हांवें एक गेले की पळयतालो हांव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान पोस्ट कितले भरले. बाब दिगंबर कामत हांणी जो प्रश्न विचारलेलो आसा, ताणेच विचारलेलो आसा की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक 2011 पासून ते आतां पर्यंत पोस्ट म्हणजे तेंच्या गव्हर्मेंट शॉपाचेर पोस्ट कितले भरले, तर ताजेर परमनंट पोस्ट 99 भरले म्हणून ताणें उत्तर दिलां गव्हर्मेंटान. आनी ह्या 99 पोस्टान हांवें 70 तालुक्यांतले पोस्ट पळयले जाल्यार म्हाका 39 पोस्ट जे आहा हे 70तले भरलेशे दिले. हे गव्हर्मेंट हे करिना. हे गव्हर्मेंट मेरीट बेसिसचेर जी आसा स्किमीचे बाबतीत डेफिनेटली हे सरकारान आमच्यो ज्यो भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा म्हटल्या उपरांत तेजो बेनिफीट जो आसा हो सरकार पक्षांतल्या MLA हो बेगीन मेळटलो. बाकी त्याच वेळार तेजे फॉर्म्स जे आसा हे आयदर HDFC बँक म्हण किंवा आपले CDPOचे ऑफिस म्हण थंय ते अवेलेबल केल्ले आसता. आतां कोण पयलीं वचून थंयचो तेजो बेनिफीट घेतलो तो विरोधकांनी ठरोवचो. विरोधकांनी ठरोवचेले. शेवटी कसं जेन्ना अवेलेबल जाता त्याच वेळार ते HDFC किंवा बाकीच्या सगळ्या बँकेनी SBI आसात सगळ्या बँकेनी अवेलेबल जाले. गृहिणी आदाराचे फॉर्म डायरेक्टरेट ऑफ वुमन अँड चायल्ड किंवा त्यांचे CDPO ऑफिसीस आसा तालुका थंयसर अवेलेबल जाल्ले. ताजे जॉबा बाबतीन हांव एग्री जाता, इट इज ऑन मेरिट म्हणून. पूण स्किमी बाबतीन स्पेशली विमेन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट आय एब्सोल्युटली डिसएग्री. तो कितें उलयता पयली BJP पयली पावता. म्हाका दुसरी गजाल सांग, बिकॉज तुका बिकॉज ऑफ द इकॉनॉमिक बॅकग्रावंड ऑल्सो. म्हाका एक गजाल सांग, सदांच म्हणटात की जेन्ना गव्हर्मेंट इतली स्किमी दिवपाक लागता, डोल्स दिवपाक लागता, तेन्ना अल्टिमेटली इट इज अ कंज्युमर हू स्टिंग्स दॅट इन्फ्लेशन ऑल्सो. हांची जे इतली तुगेली ज्यो स्किमी आयल्यात आनी इतली हें जातात खंय तरी हे हाजो रिवर्स इम्पॅक्ट परत आमच्या इकॉनॉमीचेरूच पडटा आनी परत सरकाराकच मार बसता. पडटलो. वी हॅव टू वॉच दीस इयर की ह्या वर्सा ताणें खुबशे गजाल्यो जाग्यार हाडपाक ट्राय केल्ल्यो आसा. देर इज अ सम बॅलन्स बिटवीन अ फिस्कल डेफिसीट एंड डेव्हलपमेंट वर्क जे प्लॅन केल्ले आसा तातूंत इफ इट गोज एज पर दॅट पर्टिक्युलर बजेट देर इज अ चान्स ऑफ द इकॉनॉमी कमिंग बॅक. तातूंत मायनिंगाचो बाकीचो मुद्दे जे खंयच्यान सुरू जातले ऑर ऑल्टरनेट इकॉनॉमीज वीच मे स्प्रिंग अप. पूण फिस्कल डेफिसीट जो आयचो आसा इज अ डेंजरस वर्ड विच वी नीड टू पब्लीक डेट दर बाकीचे दर ज्यो तुमच्यो गोश्टी इन स्पायट ऑफ आज 15.37 का कितें % was over. He is trying to get it down public debt to 3.77%.
ते करता असताना ही इज ट्रायंग टू गेट कॅपिटल एक्सपेंडिचर. सो दॅट इज वॉट आय पुट अ थिंग की हाऊ विल यू मॅनेज. मे बी CM इज व्हेरी गुड ऑन हिज फायनान्शियल पार्ट, बट एज अ सजेशन आय सेड की हो फिगर तुम्ही पळोवचो, कित्याक फुडें तुम्ही जो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅनिंग जे ब्रिजीस जावं बाकीचे जावं प्लॅन केल्ले आसा, बजेट्स हॅव बीन एलोटेड टू दीस पर्टिक्युलर एरियाज. एट द सेम टायम यू वॉन्ट टू गेट युअर डेट डाऊन, सो you need to actually look at how to plan this. Are we giving out too many doles? As of now, these additional doles were not required. Not required. We needed to see that these doles are properly settled. जे दिल्ले आसा, कित्याक शेवटी मॅनिफेस्टो 5 वर्सांक तांकां they can complete it. एक वर्साक घाईन कंप्लीट करपाचें हें करचें न्ही. लास्ट म्हाका सांग 2 मुद्दे आहात. एक म्हळ्यार इतले डोल्स दिवन अल्टिमेटली इकॉनॉमिक इन्फ्लेशनाच्या दृश्टींतल्यान म्हण किंवा बाकी दृश्टींतल्यान म्हण परत इट वील हॅव अ रिवर्स इम्पॅक्ट. हो पयलो मुद्दो. दुसरें म्हळ्यार वी आर गिविंग टू मेनी डोल्स आनी इट इज नॉट गुड. इट इज नॉट गुड इकॉनॉमिकली, इट इज नॉट गुड सोशली ऑल्सो. एक म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे बजेट मांडलेलें आसा त्या बजेटाचेर जर पळयता आसत जाल्यार ताचो ताळतंत्र दवरून बजेट आसा. बजेटाची प्रोविजन जी आसा ही प्रत्येक हेच्या खातीर व्यवस्थीत रित्या केल्ली आसा आनी जेन्ना अतिरेक जाला अशें खंयच दिसना, खंयच दिसना. आनी माननीय रोहन खंवटे जेन्ना सांगता की बाबा फिजिकल डेफिसीट आसा, जरी काही प्रमाणात असली सुद्धा आसत जाल्यार त्याची प्रोविजन जी आसा ही त्याची प्रोविजन केल्ली आसा. तुका मुख्यमंत्र्यांचे विश्वास आसा? सामको विश्वास आसा आणि त्याची प्रोविजन लास्टा आकडे मनोहर पर्रीकराच्या फावरात पडटले डेफिनेटली पडटले. आणि त्याच बरोबर आम्ही जे म्हणटा पळय न्ही, म्हणजे सगळ्यो स्किमी ज्यो केल्ल्यो आहा त्या बरोबर ज्यो आम्ही स्किमीचेर काही प्रमाणात ज्यो परत एक हांव म्हणटा की वेळ दिनात EDC आणि बाकीच्या स्किमीचेर लक्ष दिवचें अत्यंत गरज आसा. खंय तरी एक गजाल प्रमोद बाब सांगतात की मुख्यमंत्र्याचे विश्वास दवरात. जरी रोहन खंवट्यार इकॉनॉमिस्टाक दिसलें की हे डेफिसीट आंगार येवपाक शकता तरी आंकडे खंय तरी निमणे मुख्यमंत्र्यांच्या फावरात पडटले असो आशावाद हांगा भाजपाच्या आमदारान उक्ताला. इतल्याचेर ह्या आशावादाचेर आमी आयची डिबेट हांगा पळयत रावात. प्रुडंट. नमस्कार.